केपे म्हालातल्या खड्डे गावात सध्या लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। नळाचे कनेक्शन आसा मात नळांतल्यान उदक येना। झरीच्या उदकाचेर हे लोक जगतात। झर आतां सुकता, गावातली बांय सुकल्या, दुसऱ्या गावांत वचून उदक हाडचें पडटा। स्वयंपूर्ण गोंयचे नारे दिवपी सरकारान लोकांक उदका सारके मुळाव्या सुविधे खातीर कित्याक वळवळे काडचे पडटात काय? पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। ते आयले आनी मतां दियात, तुमकां उदक दिता म्हण सांगून नाच जाले। 1.5 वर्स जाले तांची तोंडां पळयल्यार। आमकां कोण उदक दिता काय? आमकां उदक दियात, पिवपा खातीर, जगपा खातीर। हो आर्त आवाज आसा केपे खड्डेच्या लोकांचो। उदक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। आमकां उदक दिता म्हण जायते जाण आयले आनी सांगून गेले। कितें तरी बरोवन लेगीत घेवन गेले, मात आजून मेरेन उदक ना ते नाच। उदक ना आमकां वयर डोंगरा सावन उदक हाडलें आमी। हें उदक पावना आमकां। हें उदक मेळटा म्हूण घेतलें ना आमी। हें उदक येयलां आनी बांयेक उदक ना। बांयचें उदक आमी काडून हाडटा राजवान। इल्लें पावता मेळटा आमकां, तें खाता आमी। कितले म्हयने म्हळ्यार तुमकां उदक मेळटा? वयर डोंगरा उदक आमकां येयल्यार मेळटा, आतां म्हयनो म्हळ्यार मेळटा। आनी मागीर मेळना उदक। मागीर हें कनेक्शन दिल्यार कितले हें जालें वर्सां? वर्स जालें। मागीर तुमी हेजी केन्ना कंप्लेन केलें ना? ना, दिता म्हूण सांगता ते पळय तेन्ना बरोवन वयले तेमी परत फायल करून दिता म्हूण। सरपंचा कडेन दिल्ले तो अंदू सरपंच जालो तो। मागीर येयलां अजून उदक। आमकां मरे उदक येयना, वाड्यार येयना, हिंगा उदक येयना। एक दीस मागीर आमी चड लोक आहा न्हू, उदक पावना। दोंगरा उदक तें आतां दोंगरा उदक येता इल्लें थोडें येता, पावना। केन्ना एक पाटी ते बाब कुळेकरान उदक इलेक्शना पयलीं सोडलें उदक, तेन्ना पायप सुद्दां आतां उदकूय ना। सगळ्या घरा मिटर चालू करून दवरल्या, उदक खंय येता? वोटींग करपाक पयलींचाक उदक सोडलेलें, उदकूय ना न्ही। आतां पिवपा तुमी उदक खंयच्यान हाडटात? उदक आतां आमी केन्ना आमी दोंगरा येता नाल्यार आमकां हिंगिना जाल्यार आमी ती हिंगसून हाडटा पडण्यासून। मागीर ते हितून रस्त्या सायडीच्यान आहा पळय थिंगच्यान बून हाडटा। जर आसा थंयच्यान तितून बून हाडटा गाडयेन, नाल्यार आमी रानां खंय आहा थिंगच्यान उदक हाडटा। उदक ना आमकां आनी उदक पिवपाक उदक ना। खंयसान आमगे पोडण्या सान आनी हिंगा त्या वळा सान उदक हाडना आमी हें करताय। वळा सान उदक ना। इथे नळ घातले त्या नळां उदक येयना, मागीर तें बंद आहा। तें उदक येयलें आमी खातालीं न्हू आमी। उदक ना हिंगा। कितले वर्सां जालीं? जालीं 20 वर्सां। हेजे पयलीं तुमी कशें उदक पिताले आनी आतां कशें आमगे उदक? ते बांय मारले मरे त्या बांयीक उदक ना आतां। तें इल्लें जालें आतां बांयीक उदक ना। आतां खंयचें उदक पिता तुमी? आमी ते बांय येयलें पुनवले ते हाडटा आनी खाता आनी ते थिंगा पडण्या म्हणनाय ते धडे उदक येता ते थिंगसान हाडटाय गाडयेन, व्हडली गाडी पळोवन। हांव आसा केपे तालुक्यांतल्या खड्डे ह्या गांवांत, आनी ह्या गांवांतले जे मोठे प्रॉब्लेम जे आसा ते उदकाचे। ह्या गांवांत PWDची टाकी आसा, तशीच पायपलायनाची कनेक्शनाय दिल्ली आसा, पूण ह्या गांवांक 1 वर्स जालें खंय ते पायपलायनीक आजुनूय उदक येवना। लोकांनी ते प्रॉब्लेम जाता म्हणून लोकांनी दोंगरा वयली एक झर आसलेली, ते झरीक स्वताचे पयशे खर्च करून ते पायपलायनीची कनेक्शनां दिवन प्रत्येक घराक उदक पावयले। ते सुद्दां मे म्हयन्याक सुकता खंय अशें लोकांची कागाळ आसा। त्या खातीर मे म्हयन्याक तांकां उदकाची एकदम मोठी समस्या झेलपाक पडटा अशेंय ते म्हणटात। ते सरकारा कडेन मागणी करता की जाता तितले बेगीन जी टाकी हांगा बांदलेली आसा, जी टाकी 2 दीस चल्ली मागीर ती खंय तरी पायपलायन फुटल्या कारणान ती बंद पडलेली तशीच उरली, ती परत एकदां चालू करची, ज्याने हे खड्डे गांवांतल्या लोकांची जी उदकाची समस्या आसा ती सॉल्व जातली। अपना काम बनता भाड में जाए जनता अशी एक हिंदीतली म्हण आसा। ताचोच प्रत्येक ह्या गांवच्या बाबड्या लोकांक पळयल्यार दिसून येता। उदकाची टाकी आसा पूण तातूंत उदक ना। पायपलायनी घातल्यात मात नळाक उदकच ना। हर घर जल येवजणे वरवीं उदकाचे मिटर 1.5 वर्सां पयलीं दिल्ले खरे, मात ते आतां तशे उपेगाविणे पडून उरल्यात। कागदा पुरती दाखोवपाक केल्लो हो सरकारी कारभार लोकांक मात बरोच म्हारग पडला। कोणाकूय खंय उदका खातीर वळवळचें न्हय, मागीर ही संवेदनशीलता सरकारा कडेन कित्याक ना? गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।